देवबरो ब्रेस्ता देव मोगाचें कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आज कितलो बरो ब्रेस्तार म्हळ्यार आनी 2 दिसां उपरांत शिक्षकांचो दीस येता आमच्या देशांत आमचो आदलो राष्ट्रपती ताच्या नांवान शिक्षकाचो दीस आचरण करता सगळ्या देशांत आनी ह्या संदर्भात सुक्त जाल्लो एकलो शिक्षक खंय आसा म्हूण आमी सोदताना एक कोंकणी भाशेंतलें एक ख्यात नखेत्र आमच्या मदें शिरकलें आनी तें नखेत्र अशें की आमकां एक वाट दाखोवचें सुक्रू म्हणटात पळय तशें तितलें सोबीत आनी तितलें इफेक्टीव आमच्या समाजीन जावन कोंकणी समाजाक एक इफेक्टीव नखेत्र आमच्या मदें आज तुमकां आमी हाडून आयल्या आमच्या मदें आसा प्राऊड शिक्षण संस्थेचो आमच्या रोजारियो हायस्कुलाचो हेडमास्टर तितलें मात न्हय प्राऊड शाला हायस्कूल हेडमास्टरांच्या दक्षिण कन्नड जिल्ल्याचो तांच्या संघाचो अध्यक्ष तितलें मात न्हय एक बरो नट एलोशियस डिसोजा म्हळ्यार एक रंगमंचार आयला जीव बरसो एका पात्रा जीव बरसो नट तितलें मात न्हय एक शिक्षकाच्या क्षेत्रांत एक MLC जाय जाल्यार शिक्षकान इंत रावचे म्हणून एक प्रिंसिपल्ड प्रपोज केल्लो एक व्यक्तित्वाचो आनी एक स्पश्ट उलोवचो एक आपणाची कितें विचार आल्यार स्पश्ट उलोवचो तितलें मात न्हय कोंकणी नाटक सभेचो आव्हानी सादू जावन ताणें दिल्ली सेवा आजून दाखलात हांवें वस्तू थंय पळयलां आनी असलो एक शिक्षक आनी यशस्वी शिक्षक तशें एक शिक्षकांची एक कॉपरेटीव बँक आसा ताचो अध्यक्षय जावन तो आसलो एका अवधेक आतां निर्देशक जावन आसा तो आमच्या मदें आसा आमच्या मदें एलोशियस डिसोजा आसा आतां मंगळूरकार आनीक एक आमच्या समाजाचे कोंकणी समाजाचे हेम्मे स्वागत तुमकां देव बरें करूं एलोशियस डिसोजा म्हळ्यार एक व्हडलें नांव म्हळ्यार एक तें कितें म्हळ्यार व्हडलें नांव म्हळ्यार बिसाय एलोशियसाचें व्हडलें नांव सेंट एलोशियस कॉलेज बट मेळटा एक एक काडून मुखार वचून एक तेन सिंगान म्हणलें एक उतर आसा हांव शेर्पा जाल्ल्यान पयलें मेट दवरलें हांवें म्हूण हांव मास्टर जाल्ल्यान हांगा म्हणसर पावलो म्हणून तुवें आज शिक्षकाच्या दिनाचरणेच्या पुर्वान सांगचें आसा न्ही आमकां परा एक चावडा इसड जाता आमच्या हाची तुमचे चलो एकलो मनीस आमच्या कोंकणी समाजाचा आसा म्हणून तुमकां एक ताळयो भेटून स्वागत करता आमी स्वागत तुमकां परत सांगा तुमी बेंदुरान जल्मल्यात आनीक भोव कश्टांनी ह्या प्रौढशालाच्या ह्या पोजिशनाक पावल्यात सांगा तुमची जल्म जीण बरं कशी जाली सांगा जावं बरें संतोश म्हाका आज तुमच्या संग आतां म्हजे थोडे विचार वांटून काणकोवंक म्हाका आपोवणें दिल्ल्या की देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी सुरवात करता आज कोंकणी भाशेंतलो पक्का नखेत्र कितेंय असो नखेत्रां साबार आसात तातूंत एक नखेत्र सोबीत जावं म्हजो जल्म जाल्लो बेंदुरांत 1960 आनी 2 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 25 तारखेर आमी सकयल्या बेंदूर पिर्गेजेच्या सकयल्या बेंदूर लोअर बेंदूर म्हूण म्हणटात थंयसर हांव जल्माल्लो आनी ल्हान व्हड जाल्लो सुमार म्हणजे 25 वर्सां प्राय पर्यंत हांव थंयसरच आसुल्लो म्हजो बापूय गॅब्रियल डिसोजा देवादिनाता तो पोस्टल काम करतालो आनी पोस्ट मास्टर जावन उपरांत निवृत्त जाल्लो म्हजी माय घर सांबाळटाली आनी आजून 83 वर्सां चलतात तिका म्हजे सांगाता ती आसा एक उतर सांगता खंडीत अमिताभ बच्चनाची एक फिल्म आसा 102 नॉट आउट तिका सांगून सोड पळयता जाल्यार खंडीत संतोष म्हाका एकच भाव म्हणजे की व्हड तो 1 वर्स आनी आतां प्रस्तुत तो बँगलोरान ताच्या पत्नी सांगाता आसा आमी दोगूच हय थंयसर ल्हान व्हड जाल्लो आनी त्या उपरांत बेंदूर त्या दाळा सान सेबास्त्यांव इस्कॉल आसलें कन्नड माध्यम खंडीत हांव कन्नड माध्यमान शिकलो देखून हें जाता म्हाका खंडीत जावन तें आतां बेंदूरचें हॉल आसा थंयसर आमचें इस्कॉल आसलें आनी त्या इस्कॉलांत हांव शिकल्लो आतां तें इस्कॉल मार्गरेट मेरी इस्कॉला सांगाता मर्ज जावन सेबास्त्यान इस्कॉल म्हणूनच सेंट तेरेजा इस्कॉलाच्या बगल्यानच आसा आतां थंयसर ल्हान व्हड जावन थंयच म्हजें 7वी म्हणसर थंय शिकप जालें आनी त्या उपरांत हांव मिलार इस्कॉलाक गेलो फादर वास आमकां तो व्हड प्रिंसिपल हेडमास्टर आसलो ताच्या हाता सकयल हांव आसलो
आनी म्हजें तें शिकप जाल्या उपरांत बेंदुरांत तवळो फादर स्टॅनली पेरेर म्हणून विगार जावन आयिल्लो बरेच प्रख्यात याजक तो पक्षीगेरे वय वय ताका पक्षीगेरे म्हळ्यार एक पक्षीगेरे आनी एक शॉल म्हणटा वय शाल वय एक शॉल म्हण ताका हें करतात ताणें एक दीस इगर्जेच्या पोटिकोंत हांव सदां मी सांगतालो पोटिकोंत रावन म्हाका विचारलें तुजें मेस्त्रीची तरबेती जाल्या गी ट्रेनींग जालां गी म्हणालो म्हज्यो लिडरशीप क्वॉलिटीज पळोवन हांव तेका नायकत्वान तेका अशें मुखार चल्लो आनी देखून ताणें पळोवन विचारलें म्हाका हांवें म्हळें ना म्हळें तर तूं ट्रेनींग कर आनी इस्कालाक दाखोवन तो म्हणालो तुका ह्या इस्कालांत हांव काम दितां मेस्त्रीचें म्हणालो म्हाका बारीच खुशी जाली तुका 16 इयर्स वय म्हाका एक स्फूर्ती जाली त्या वेळाचेर म्हाका एक स्फूर्ती जाली आनी हांव SSLC ट्रेनींग तवळ प्राथमीक शिक्षक SSLC ट्रेनींग ताच्या उपरांत आतां PUC ट्रेनींग आयिल्लें न्ही त्या देखून आनी आतां डिग्री जायत हांव ट्रेनिंगाक गेलो सब जेला कडेन एक ट्रेनींग इस्कॉल आसा 10+1 कितें 10+2 दोन वर्सां आनी हांव थंय ट्रेनिंगाक गेलो आनी हांवें म्हजी तरबेती थंय जोडली ट्रेनिंगाक गेल्या उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत मास्टर जालो म्हाका त्या इस्कॉलान काम दिवंक पात्राबाक जावंक ना तें दुसरें कारण आसा तवळाचें थंय पोस्ट आसा जें आनी कितें ती कितें जाल्यार म्हाका ट्रेनींग जाल्ल्याच वर्सा म्हाका काम मेळ्ळें आनी तें 1-2 म्हयने एका कडेन केलें 2 म्हयने 4 म्हयने एका कडेन केलें आनी त्या उपरांत गुरपूरच्या रोजा मिस्तिका सिस्टरांनी म्हाका परमनंट काम दिलें आनी हांव तांच्या हाता खाल काम करन बरो तरबेत जालो मात्र न्ही हांव बेतेने सिस्टरांक आभारी जावन आसा म्हाका तांणी थंयसर काम बेंदुरकारांत ती वय तुजे बेंदुरकारांत बेंदुरकारांक कित्याक स्टॅनली पेरेरान सांगलें सूख जावना सूख जावन वय वय खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार बेंदूर फिरगे स्थापन केलो तांचोय स्थापन जावन आसा आतां जनरल वय खंडीत वय त्या उपरांत थंय हांव बरो तरबेत जाता आसतना म्हाका शिकपाची उर्बा चड आसली शिकाजे वयर येजे म्हणून म्हाका एक बारीच आशा आसली आनी त्या देखून हांव काम करतनाच म्हज्या सांजेच्या कॉलेजीक इवनिंग कॉलेज सेंट अलोयसियस हांव जॉयन जालो तुज्या कॉलेजी वय म्हज्या नांवाच्या कॉलेज आनी निजाय की त्या वेळाचेर रायमंड बारीच कश्टांची स्थिती भरपूर म्हणसर वसा जाय जाल्यार कठीण पयस आसा आतां घंटेक एक बस आसलें खंडीत जावन हें 1984 1980 आनी 40 वेची खबर हांवें सांगची त्या वेळाचेर बारीच कश्ट आनी थंय इस्कॉल जावन संजय म्हणसर आनी आतां परत इस्कॉलां बेगीन सोडिचें म्हणून पळय त्या दळा 4.5 वरां म्हणसर इस्कॉलां आसतालीं 5 वरां म्हणसर आमी रावूंक आसताले त्या उपरांत हांगासर धांवन येवचें ज्योती कडेन बसार तावन देंवचें आनी इवनिंग कॉलेजीक धांवचें वय 5 वर्सां हांवें इवनिंग कॉलेज केली आनी म्हजें PUC केलें PUC उपरांत 3 वर्सां हांवें अपग्रेड खंडीत जावन म्हजी शिकपाची ताण हांवें रावूंक ना परत्यान हांव रोजा मिस्त्रीका शिकून आसतनाच म्हाका हायस्कूल मिस्त्री जाय जे म्हणली एक बरी आशा आसली त्या देखून हांवें सिस्टरां कडेन म्हाका BEd करूंक जाय म्हणून सिस्टरां कडेन आनी कॅथोलीक बोर्डा कडेन विचारलें आनी ताणें म्हाका परमिशन दिलें आनी 1 वर्स रजा घालन गव्हर्मेंट BEd कॉलेज टावन हॉलाच्या बंगलेक आसा थंय वचून हांवें तवळ BEd 1 वर्स आनी हांवें BEd केलें आनी म्हजें शिकप मुखार सरलें BEd उपरांत परत्यान हांव प्राथमिकाकच वचून शिकोवंक गेलो आनी म्हाका वय लीव काडली लॉस ऑफ लीव काडून आमी घरी आसले आनी थंयसर वचून ताच्या उपरांत हांव शिकयता आसतनाच म्हाका कॅथलीक बोर्ड फादर सिरिल तवळ आसलो आनी ताणें म्हाका हायस्कुलाक मिस्त्री जावन प्रमोट करून धाडलो आनी हांव पेजार गेलो थंयसरी म्हजी थान आनीक हांवें रावोंक ना म्हाका आनीक शिकायचें म्हणून आशा जाली आनी त्या उपरांत हांवें म्हजें MA शिकप मुखार सरलें आनी अर्थशास्त्रांत इकॉनॉमिक्सांत हांवें म्हजें MA केलें म्हाका आज व्हरतो संतोश भोगता प्राथमिकांत हांव आयिल्लो ताचे उपरांत म्हजें शिकप मुखारसून हांव हायस्कुलाक गेलो हायस्कुलांत परत शिकप मुखारसून हांव हायस्कुलांत उपरांत हेडमास्टर जालो शिकप करनातलें जाल्यार तुका ती ताण नातली जाल्यार खंडीत जाते ना मात्र न्ही हांवें सगळ्यांक सांगचें कितें म्हळ्यार तुवें शिकप कितले अवकाश आसात पळय ते तुवें गळशीचे आनी त्या वेळाचेर तुकाच तूं अपग्रेड करताय चडीत माहेत तूं जोडताय आनी त्या वरवीं तुका शिकपा क्षेत्रांत मुखार येवंक अवकाश चड आसात आनी हांवें ते बरें करून गळशिलें खंयसर म्हाका अवकाश मेळ्ळा गी
तो अवकाश हांवें हातांत काण गेला आज हांव असो जर तर आसा या तुवें कितें नखेत्रांनी प्रमाणे पळय ते नखेत्र जाय जय तर आमकां मेळिल्ले अवकाश आमी हातांत काण घेजे त्या देखून हांवें शिकपा क्षेत्रांतून सकयल अंतात आतां हांव स्टेप वय एकच स्टेप कित्याक म्हळ्यार म्हाका अजुनूय प्राथमीक इस्कलाच्या टिचरांत अभिमान शिक्षकांत अभिमान कित्याक हांव थंय आसलो त्या हंतात हांव वयर आयलो ताचे उपरांत शिकप कितें म्हणून म्हाका कळीत आसा कश्ट काडल्यार मात शिकप मेळटा इवनिंग कॉलेज करूंक एक 5 तुजी इवनिंग कॉलेज काणी ऐकल्यार कळटा त्या गुरुपुरतान येवच्या इट इज नॉट खंडीत त्या वेळाचेर आतां भारीच सुलो अर्ध्या घंटा भितर आमी हांगा पावता पूण जवळ 1 घंटो म्हणे जायजेच आसा 84 to 89 हांवें LLB मूड भितर जावन येवन केला मागीर 7:30 to 8:15 to दनपार इट इज वय त्या देखून आमची ती शिकपाची ताण अवकाशाची आनी अवकाश खंय मेळटात की ते आमी गळशीचे हायस्कुलाचे हेडमास्टर म्हणसर जालाय वय आमी ल्हानसो ब्रेक करण्याचो टायम जाला खंडीत कम्युनिकेशन लेखित्र कार्यक्रम आसा आमच्या मदीं आसा एलो शेट्टी सुद्धा रोजारियो हायस्कुलाचो हेडमास्टर आनीक ताच्या सांगता ताचे तालेंताची एक व्हड पुंजो आसा तुमच्या मदीं तें हाडूंक हांव तयार आसा राव आमच्या सगळ्या पळय वी फॉर न्यूज कम्युनिकेशन लेखित्र एक ब्रेक काड उपयोग करून थंय टोटल ग्रोथ म्हणटात बळे थंय ऑल आर इक्वल सम आर मोर इक्वल म्हणल्यार तो आसा MLC मुसर एक शिक्षकाचो MLC जावच्या मुसर पॉलिटिकल पार्टीच्या जावन पुरा विभिन्न भायर रावन ताणें प्रयत्न केल्ले आसा त्या देखून तो आयच्या दिसा सुक्त मातसो सांग आतां तूं एक तितलें मात न्हय शिक्षकांच्या बँकाचो अध्यक्ष बरो जालो डायरेक्टर जावचे एक हंत ताका मोटिवेशन जायचें पडटा कित्याक म्हळ्यार मास्टर म्हळ्यार कांड्या पोवपी बाई येड मारपी न्ही जोकुलेक कल्पावन तितलेंच आसता मुस्तपटी आमचे तितले आसता आनी उत्सप्पा संजेर उत्सप्पा मागीर करेक्शन्स आसतात इस्कलांचो स्पोर्ट्स आसतात ते बरें आसता ताच्या भायर हटके एक त्या स्थितीक कशें पावल्यात आमी तुमच्या उरल्या एक्टिंगा विशयान मागीर उरल्या दॅट इज अ डिफरंट इश्यू रैमंड म्हजो एक उद्देश कितें गे म्हळ्यार जिनियसो ग्रॅब द ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणून पळय कळ्ळें खंय तुका अवकाश मेळटा गी थंयसर तुवें गळसूंक जाय कॅथोलीक बोर्डान ती तशेंच हांव कॅथोलीक बोर्डाचो एक शिक्षक त्या कॅथोलीक बोर्डान म्हाका कितें पळय अवकाश मेळ्ळ्यात ते पूर हांवें गळसूंक प्रयत्न केले आनी त्या देखून खंय गेल्यार हांवें लिडरशीप काणूंक प्रयत्न केले कित्याक म्हळ्यार आमच्या समाजांत आमी कमीर जाय पवित्र पुस्तकान सांगला मात्र न्ही आमी कमीर जाय आनी खंय तुका अवकाश मेळटात गी ते तुवें गळसूंक प्रयत्न केले जाय आनी त्या देखून हांव आज आभार मानता कॅथोलीक शिक्षण मंडळीचो थंय आयिल्ल्या सकट सेक्रेटरीचो प्रत्येक तरान फादर विल्सन आसो ताच्या काळाचेर ताणें एक म्हजे कडेन पळोवन म्हाका एक ताणें असो हेडमास्टर केलो पूण ताच्या सांगाता चड आभार मानता आदलो आमचो गोळी बाप एलोशियस पावलसोस ताणें म्हाका आपोवन ताणें म्हाका रुजायचो हेडमास्टर जाय जे ते म्हजें इस्काल बऱ्या तरान तुवें करी जे म्हणून म्हाका सांगलें आतां अशें हांव हेडमास्टर जाल्ल्यान म्हाका मेळिल्ले अवकाशांनी पुरो हांवें गळशिल्ल्या वेळाचेर म्हणजे थंय आसलें लिडरशीप पळोवन देवादीन वलेरियन सिक्वेरा एक वर्स डायरेक्टर आसलो तो म्हजो हेडमास्टर तेजार हांव हायस्कुलाक प्रमोट जावन येताना तो हायस्कुलाचो हेडमास्टर जावन प्रमोट जावन आयलो आनी आमी सांगाता काम केलें आनी त्याने म्हाका ह्या शिक्षकांच्या सोसायटीक मँगलोर टीचर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी 30 वर्सां आदीं 31 वर्सां आदीं ती प्रारंभ जाल्ली स्टेट बँकात तांचे एक ब्रांच आसा ब्रांच शिक्षक म्हणून बुकांचे स्टॉल आसा आनी सांगत आसा आमचे लायट हावस हिल आमचे मेन हेड ऑफिस आसा आनी उडपींत ब्रह्मावरांत आमची एक शाखो आसा ओटूक 3 आसची पूण हांगासर ताणें म्हाका भितर हाडलो आनी त्या वेळाचेर हांव थंय एक डायरेक्टर जालो आनी डायरेक्टर मात्र न्ही डायरेक्टर तुवें आतां म्हणलें बरें टिचर जावन खाली एक टिचर जावन रावचें न्ही थंयसर कांय म्हणून तुवें काम करी जाय आनी काम करी जाय मात न्ही मेळिल्लो अवकाश तुवें गळसी जाय हांगा हांवें डायरेक्टर जावन बरो वावर म्हजो केलो लाभ टिचरांक मास्टरांक
त्या सोसायटीवर किती लाभ म्हणून सांग अजय तातूंत भितर इनवॉल्व जाल्ल्यावर किती लाभ म्हणून हे टिचर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी फकत टिचरां खातीर आनी नॉन टिचिंगा खातीर इस्कॉलान आसची ते सरकार हायस्कूल मुसर न्ही खंयच्याय कॉलेज युनिवर्सिटी म्हणसर टीचर जाल्यार पुरो आनी त्या परमनंट टिचरांक थंयसर मेंबर जावं येता शेर काणगे येता आनी मेंबर जावं येता पूण भोव अपुरबायेच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज थंयसर आसात आमकां लोन फॅसिलिटी एक एका टिचरीक 25 लाख म्हणसर लोन काडचो अवकाश थंयसर आसा घरांनी बांदचें जाल्यार घरांनी बांदचें जाल्यार आनी पुरो आसा ताचे चड जाल्यार लोन दितात ना म्हणून ना पूण रिपेएबल तें पळयत कॅपॅसिटी कितली आसा म्हूण पळयतात आनी त्या देखून हें शिक्षकांक आसचें मात्र न्ही येदोळ पर्यंतलें चरित्र पळयल्यार आमचें सोसायटी भारी अपुरबायन चलता भद्र आसा 25% पर्यंत डिविडंड दितात आरडी फॅसिलिटी जावं दी गोल्ड लोन जावं दी आनी आतां एक नवें स्कीम केलां आरो म्हणून 6%क 6 मंथ्सांक हें दवरूंक जालें 6 lakhs म्हणसर लोन दिवचें गोल्ड लोन आतां प्रेझेंट आतां तें केलां अशें आनी एमर्जन्सी लोन म्हणून आसा आतां कली एक गरज पडटा आमकां तक्षण वचून अर्द्या घंट्या भितर एका टिचराक 5 लाख पर्यंत लोन दिवची आनी तक्षण ताणें सर डॉक्युमेंट्स आनी चड हाडून जाल्यार 2 लाख तक्षण मागीरचे 3 लाख उपरांत एमर्जन्सी परमनंट शिक्षक जायचे परमनंट शिक्षक जायचे आनी थंयसर मेंबर जावं मेंबरशीप मात्र दिवचे तुमी वय हाचे सवलती आसा आनी सबार हें सांगा एक डायरेक्टर जाय जाल्यार थंय कितें जाय ताणें थंयसर तुमी कशें जाल्यात हांव जालो त्या रेकमेंड मात्र पावना रेकमेंड न्ही आनी म्हाका हे भितर जाय 5 वर्सांक एक फावटी चुनावण जाता आनी त्या चुनावणाक आमी त्या हंताक प्रायमेरींत 8 डायरेक्टर जावं येतात हायस्कुलाच्या हंताक 6 ज्युनियर कॉलेज आनी इत्यादी वर्ग आसा तांकां 2 सिटी आनी आमच्यांत मात्र एका सोसायटीन तो एक अवकाश आसा रिटायर्ड शिक्षकांक 3 डायरेक्टर जावचे चान्स थंयसर आसा कितल्या वर्सां सर कितल्या वर्सां म्हणलें सवाल ना इलेक्ट जाल्यार एकलो शिक्षक या शिक्षकेतर सर्विसांत आसतना थंय मेंबर जालो जाल्यार तो मरता पर्यंत थंयसर मेंबर मात्र डायरेक्टर 3 एक जण डायरेक्टराक अवकाश आसा 3 प्लेस तांकांच म्हणून आसा ओट्टोमे 19 डायरेक्टर्स आसा 19 आमी डायरेक्टर थंयसर आसा उपरांत म्हाका अध्यक्ष जावचो अवकाश मेळ्ळो अध्यक्ष जावचो अवकाश म्हाका मेळ्ळो हांव अध्यक्ष जालो आनी म्हणजे कितें की म्हळ्यार 3 वर्सां मात्र हांव अध्यक्ष जाता म्हणून हांवें सांगलें कितें आनी एकल्याक अवकाश मेळाचो आनी एकल्याक अवकाश मेळाचो आनी एकल्यान थंयसर हे जाय म्हाका न्ही जाय की ऑपॉर्च्युनिटी दिली कांय न्ही जाल्यार ह्या पोटी एका वर्सा आदीं इलेक्शन जालें परत्यान म्हाका अवकाश आसलो पूण हांवें तो काणगो ना गडसून हांव एक फावटी अध्यक्ष जाला आनी एकलो जावन दी हांव सेवा करूंक तयार आसा म्हणून हांव आनीक डायरेक्टर जावन 16 वर्सांत जावन त्या हातूंत डायरेक्टर जावन आसा चवथ्या अवधेक हांव चुनायत जाला आनी परत्यान म्हाका अवकाश आसा त्या देखून थंयसर सेवा दिवची रिटायर्ड जाल्या उपरांत रिटायर्ड जाल्या उपरांत अवकाश आसा पूण सेवेच्या कितें केलें तुमी अध्यक्ष न्ही अध्यक्ष जावन आसतना प्रत्येक तरान लोनाची चड करूंक टिचरांक अमावंट 2 आसलो 5 करूंक 5 आसलो 8 करूंक हे प्रयत्न प्रत्येक केलें दुसऱ्यान बरी सेवा दिवंक प्रत्येक तरान आमच्या कामेल्यांक तें आसता सिबंदींक तरबेत हाडन नव्या डायरेक्टरांक तरबेत दिवन खंयच्या तरान आमी सेवा करियेत कित्याक म्हळ्यार सुरू जावन आतां पर्यंत शिक्षक जावनी सेवेच्या मनोभावान आमी वावर करचो शिक्षक म्हणून फकत आसचें न्ही ती वृत्तीच हांवें काणगिल्ली जावन आसा आनी आजून आनी मुखार जाल्यार एक शिक्षक गे मरता पर्यंत शिक्षक 60 वर्सांचेर तो निवृत्त जावये पूण शिक्षक तो शिक्षकच म्हज्या जिणेंत हांवें वो वावर काणगेल्लो ही वृत्ती काणगेल्ली सेवेच्या मनोभावान तुमच्या कॅम्पसा भितरलें कांय तरी सांगा तुमची हायस्कूल रुजाय जावं वय हांव रुजायक 2007 इसवेंत मुखेल मेस्त्री जावन थंयसर आयिल्लो आनी स्पोर्ट्सांत आनी तुमच्या इतले न्यूज कोणी धाडिनात जात्यो विचारचे न्यूज म्हळ्यार म्हाका त्या गवळी बापानी म्हणलें तें म्हजें इस्काल कित्याक म्हळ्यार कॅथेड्रल म्हळ्यार बिस्पाचें कॅथेड्रल कॅथेड्रल इस्काल म्हळ्यार म्हजें इस्काल त्या देखून तुवें इस्कालाचें नांव
कडेन प्रसार करूंक प्रयत्न करचे म्हणून त्या उपरांत हांव थंयसर गेलो. आतां तुवें म्हणचे बरी सगळ्यां न्यूज धाडटात, पूण हांव 2007 येता आसतना पेपराक न्यूज धाडची सिस्टम कशी म्हणूनच आमच्या मुखेल मेस्त्रींक गुंतून नातले, ह्या इस्कॉलाच्या विशयान गुंतून नातले. हांवें थंयसर गेल्या उपरांत आमी कितें केलां करनासतना न्ही न्ही देखून आमी केल्लें आमी न्यूज पेपराक दिवंक प्रयत्न केलें. एक ब्रेक करण्याचो टायम आयला. कोंकणी भाशेंतले कितें ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मदें आसा आमचो एलोस्टेस डिसोजा रोजारियोचो हेडमास्टर. आतां ताच्या कॅम्पसा विशया उलयता जाल्यार राव आमचे एकदां पळया वेफर न्यूज कोंकणी भाशेन नखेत्रा एक ब्रेक कणयत. स्वागत मगोजन कोंकणी भाशेन नखेत्रा ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा आमचो हेडमास्टर रोजारियोचो एलोस्टेस डिसोजा. आनी तो कॅम्पसा भितर आहलो, कॅम्पस म्हळ्यार रोजारियोच्या भितर आहलो. कित्याक म्हळ्यार एक शिक्षक आपल्या भुरग्यांक पळयल्ल्या बरी ताच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक पळयता म्हणून आमी केदाळे आसा. आनी वो ताका अपवाद न्हय, कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ले विशयी मस्त आसात. हांवें सांगचें नाका शंकरिंद बंदरान तीर्थ सगळा कितें तुमी केलें थंय म्हणून. आनी मागीर तुमी थंयच आनी MLC चुनावांक रावल्या, कंटिन्युएशन थंय वचा जाय. निजाय की रोजारियो कॅम्पस म्हळ्यार एक भोव अपुरबायेचें कॅम्पस. एक 160 वर्सां आदीं थंयसर शिक्षण संस्थो प्रारंभ जाल्लो. तितलें तें एक प्रख्यात आनी प्रसिद्ध संस्थो थंयसर आसा. LKG थावन डिग्री म्हणसर थंयसर अवकाश आसा. आनी थंयसर त्या इस्कॉलाक येवचे भुरगे दुर्बळे भुरगे निजाय की सांगचें जाल्यार दुसरी पुराय इस्कॉलान जावन थंयसर येवचे भुरग्यांक थंयसर अवकाश आसा. वय आनी बारीच फामाद थंयसर शिकल्ले भुरगे थंयसर आसात. सगळ्या देश विदेशांत प्रख्यात जाल्ले आसात. उपस्पीकर जाल्लो लोकसभेचोय थंयसर शिकल्लो आसा. आनी प्रत्येक हें इस्कॉल स्पोर्ट्साक फेमस जावन आसा. आनी त्या स्पोर्ट्सा खातीर थंय भुरगे येवचे आसा. आनी आमी ताका बस्तो ऑपॉर्च्युनिटीज दिता. हांव थंयसर गेल्या उपरांत म्हाका आसले करस्पॉन्डंट संचालक म्हाका मस्त ताणें आदार दिला. आनी आमचे शिक्षक वर्ग सगळे आमच्या कॅम्पसाचे शिक्षण वर्ग बारीक अपुरबायन आमच्या इस्कॉलाच्या अभिवृद्धी खातीर वावर करतात. थंयसर बरें इस्कॉल बरें शिक्षण आमचे थंय दिता. आनी प्रत्येक तरान आमी थंयसर दुर्बळ्या भुरग्यांक खंयच्या तरान शिक्षण दिवये तें आमी दिता. आमची PUC कॉलेज आसा, डिग्री आसा, इंग्लीश मिडियम प्राथमीक आसा, कन्नडा मिडियम इस्कॉल आसा. आमच्या हायस्कुलांत कन्नडा मिडियम आनी इंग्लीश मिडियम सांगाता आसा. आनी आतां ह्या पोटींतावन आमी 8व्या क्लासीक कन्नडा मिडियमाक येवच्या भुरग्यांक फ्री एज्युकेशन, तांकां फीज नात, युनिफॉर्म तांकां फ्री दिता आमी. ताचे उपरांत तांकां बस पास पयसतावन येतात जाल्यार तांकां बस पास कर दिता. वय बस पास कर दिता. बरोवनचे बूक वाचचे बूक कशें सरकार दिता. वय बरोवनचे बुकी तांकां आमी फ्री दिता म्हणून आमी तांकां बसयलां. आनी जाय की भुरगीं थंयसर आयल्यान आनी येतेच आसात वो सहकार आमी दिता तांकां. आनी अशें आसतना म्हाका त्या कॅम्पसा विशयान पळयतानाच तूं त्या क्वेश्चन आसा ह्यानी तुवें थंयसर पळयलां. भोव अपुरबायचे कॅम्पस आनी भोव अपुरबायचे शिक्षक वर्ग. आनी तितलें मात न्हय थंयचे ते तुमी कात्रिनांतले रुखां विशयान आमकां भारी हेन्नास. वय खंडीत कात्रिनांतले कातर नासतना कितें म्हळ्यार रूख सोडल्यात. वय 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 सगळ्या कॅम्पसांनी कातर जाले. वय तुमी अजून ते उरयल्यात म्हळ्यार. वय निजाय की तें जावन आसा आमच्या फिरगजांच्या विगारांचें आनी प्रत्येक आमचे संचालक तांच्या मुखांतर तांचो तो सहकार उरतो जावन आसा. आनी आतां आमकां फादर आल्फ्रेड म्हणून आयला भोव अपुरबायन आमकां तांच्या सांगाता काम कर इस्कॉलाची अभिवृद्धी कशें जाय संचालक वय आतां बारीच तो येवन खंयच्या तरान ती अभिवृद्धी करी येत म्हणल्या विशयांत बारीच चिंता. तुमी MLC काय तुका कळीत आसच्या प्रकार आमच्या विधान परिशदांत दुसऱ्या क्षेत्रांक अवकाश आसा. तांकां एक जावन आसा शिक्षण क्षेत्रांत 12 जण MLC शिक्षण क्षेत्रांत इलेक्ट जावी येता. पूण कित्याक आमचो शिक्षक वर्ग येदोळ पर्यंताच्या विशयान चिंता आठयना म्हणून म्हाका कळीत ना. म्हाका एक म्हज्या इश्टा मुखांतर रावा जाय म्हणून एक आपोवणें आयलें. पूण हांवें पयलें म्हज्या कुटुंबा कडेन विचारलें कित्याक म्हळ्यार राजकीयाचें वय जाल्यार. पूण म्हजो उद्देश खंयचो आसलो म्हळ्यार राजकीय न्ही, हांव एक शिक्षक त्या देखून हांव शिक्षण क्षेत्राक सेवा दिवच्या खातीर
शिक्षक प्रतिनिधी जावन थंयसर येता कित्याक म्हळ्यार थंयसर आसचें टिचर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी वय टिचरांनी थंयसर रावूंक वय. जाय टिचरांनी थंयसर आसत जाय म्हणलो म्हजो कडक उद्देश हो आसलो दुसरें राजकीय पक्षांतावन भायर रावूंक जाय म्हणून कित्याक म्हळ्यार शिक्षण क्षेत्रांत राजकीय येवंक नजो त्या देखून हांवें प्रयत्न केले आनी प्रयत्न करन हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट पक्षेतर जावन हांव चुनावणेक रावलो रायमंड राजकीयाच्या ह्या पंगडाक वचत जाय जाल्यार तुका कळीत आसच्या प्रकार तांचे कडेन कांय म्हणी इल्लोसो आसा जाय म्हणून म्हणटात दुसऱ्यांचो फाटिंबो इत्यादी आसा जाय तें पुरो कांय नासतना हांव बैसत गेलो म्हाका म्हज्या मनशांनी म्हाका कुमोक केल्या पूण हांगासर अनुदानीत शिक्षक जाल्ल्यान रावोंक नजो वोटाक ताणें पयलें रिजिग्नेशन दिवचें आनी रावा जाय म्हणलें एक मस्त हट जालें हें एक तुका म्हाका हांगा सांगूंकूच जाय कित्याक म्हळ्यार पयल्या सुवातेचेर म्हळ्यार षडयंत्र सरलो जालो म्हळ्यार सरकारी कोणी टिचर आसात जाल्यार तांणी राजिनामे दिवनूच चुनावणेक रावूंक जाय पूण आमी सरकारी नोकर न्ही आमी एडेड जावंक पुरो पूण आमकां बॉस कोण आमची अपॉइंटमेंट ऑथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल म्हाका कॅथोलीक बोर्ड तांणी म्हाका अपॉइंट करचें अपॉइंटींग ऑथॉरिटी म्हाका काडची ऑथॉरिटी तांची त्या देखून आमी अनुदानीत शिक्षकांनी चुनावणेक रेजिग्नेशन दिनासतना रावयेत म्हणल्या विशयांत हांवें फायट केलें मात्र न्ही अकरेक म्हाका जीक लाभली खंय फायट केलें नॉमिनेशन दिता चुनावण ऑथॉरिटी कडेन या कोर्टांत की म्हणटा ना नॉमिनेशन ऑथॉरिटी कोण आसा पळय ताका आमी दिल्ल्या वेळाचेर आमचे भशेन ऑब्जेक्शन घालतात स्क्रुटनी जावंक आसा न्ही आतां आमी राजिनामे हें दिलें तें परिशीलन जाता आनी तातूंत हें जाता तातूंत म्हाका म्हजे भशेन ऑब्जेक्शन घालन तूं फाती ना कोणा परिशीलन जावच्या दिसा म्हजें पेंडींग दवरून राती 12 वरां उपरांत म्हजें एक्सेप्ट केलां ते दोळ पर्यंत तुका एक बरी शिक्षण मेळ्ळें ना तातूंत म्हाका शिक्षण मेळ्ळें मात्र न्ही रायमंड आज हांव संतोशान सांगूंक अपेक्षिता हांव चुनावणेक रावल्ल्या वरवीं आज अनुदानीत शिक्षकांनी ह्या क्षेत्रांत चुनावणेक रावयेत म्हणल्यार तसली रेजिग्नेशन पूण विन जाल्यार मागीर रेजिग्नेशन कंपल्सरी दिवचें पडटा मागीर दिवचें पडटा हें जावन आसा म्हजी पयलीच जीक त्या देखून हांव आज एमएलसी जावना हांव सलवालां जाल्यार तें क्षेत्र खंयचें म्हणल्या भशेन म्हाका समजूंक काडलें मात न्ही हांवें म्हणचें आमच्या शिक्षकांनी धैर्यान ह्या क्षेत्रा खातीर झुजा जाय आनी शिक्षकांनी मात्र थंयसर जाय आज शिक्षकांचो समस्या उदेला इस्कॉलांत अनुदानीत शिक्षकांक कितें ना इत्यादी जातेत आसा आज कित्याक बोबोगल तेतात कितले वोटर आनी ते एक राज्य म्हणटार की न्ही म्हळ्यार जाता कित्याक म्हळ्यार मस्त जण चुनावणेक रावंक भियेतात कित्याक म्हळ्यार 5 जिल्ले आसात ताका ट्रॅव्हल कर 5 जिल्ले आसात आनी 5 जिल्ल्याच्या शिक्षकांनी आमकां नैऋत्य शिक्षक क्षेत्र म्हणून तातूंत तितल्या जाणांक मेळा जाय इत्यादी मस्त वावटा तातूंत कितले वोटर 3000 न्ही त्या वेळाचेर 8000 वोट आसले तितले जाणां मेळाचे न्ही कस्तांचें काम तें पूण कस्तांचें काम जाल्यारय आमी त्या क्षेत्राक देवल्यार मात्र न्ही ताची गुंडाय कळटा आमी भियान फाटीं रावचें न्ही हांवें आनी मुखार जाल्यार उलो दिवचो शिक्षक आनी शिक्षकाच्या क्षेत्राक रावप प्रयत्न करचे काही आलोचना आगे म्हजी आलोचन येदोळच्याक ना कित्याक म्हळ्यार उपरांत रावंक जाता गी या न्ही रिटायर्ड जाल्या उपरांत गी म्हळ्यार म्हज्या पॉलिसी प्रकार हांव रावना पूण थंयसर राजकीय व्यक्ती शिक्षक नातिल्ले रावतात देखून हांवें रिटायर्ड जाल्या उपरांत रावयेत न्ही PIL घालून तांणी रावनातल्या बरी तुमी मुखार येवचे तशें काही आलोचन कर त्या वेळाचेर हांवें आलोचन केल्ली पूण म्हाका फावो तो फाटिंबो मेळनातल्या शिक्षक आजू येदोळ तूं पॉलिटिक्स हारी गोवन जाल्यात वय खंडीत एका सायडीक गोवन जाल्यात खंडीत जावन नाजाल्यार तुका विन करचें तांणी शिक्षक क्षेत्रांत राजकीय येवं नजो पूण तुवें म्हणच्या प्रकार येदोळच आयला नाजाल्यार तुका विन करचें सिंपल खंडीत नीली लिटमस म्हणून तुम्ही करतात खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार म्हाका आणखी एका तराचें पूण म्हाका तें कितें क्षेत्र म्हणून भितर गेल्ल्या वरवीं कळ्ळें आनी तुवें म्हणजे बरें म्हाका आतां आनी कोणाय कित्याच्या विशयान जाणवाय दिवयेत सांगयेत खंय उलयेत यू कॅन बी तूं इलेक्शन ऑफिसर जावयेत खंडीत कित्याक म्हळ्यार तातूंत कितें आसा कशें आसा कोणे राव जाय कित्याक येत जाय म्हणल्या भशेन म्हाका खंडीत जावन सांगूंक जाय आतां तुमी वकिलांचे तूं एक वकील आतां तुमचे वकिलांचे परिशद म्हणून आसा वकील मात्र दुसरो कोण रावंक जायना न्ही
त्या देखून शिक्षकांच्या क्षेत्रात शिक्षकांचं राहावं नाही, आता आले कोणी त्या 5पैकी कोणी शिक्षक नाही आसात एकल्या दोग आसात एकल्या दोघाचा एकल्या दोग रिजाईन दिवन वय वय जाल्ले इलेक्ट जाल्ले आसात पण ते कित्या काही क्लॉज का आला म्हणून कळलं म्हाका कित्याक म्हळ्यार शिक्षक रिजाईन दिचे म्हणले कित्याक म्हळ्यार विन जाल्या उपरांत रिजाईन दिवचे वय 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 विन जायल्या उपरांत रिजाईन दिचे म्हणजे पहिले दिचे विन जाल्या उपरांत गव्हर्मेंटाच्यांक सरकारी नोकरान चुनावणी करावा जाय तर ताणे सरकारी नोकरी सोडूंक आसा म्हणून तशें रूल आसा न्ही रूल आसा त्या देखून तुमी ते राहुल्ल्या विशयांत उरले कितें बेनिफीट जाले उरले म्हाका एक क्षेत्र खालें म्हणून कळ्ळें 5 जिल्ल्यांक हांवें प्रवास केलो सबार लिडरांक हांव मेळ्ळो म्हणजे सांगाता कोण आशिल्ले पळय तांणी म्हाका पाठिंबो दिवन सांगाता म्हाका व्हेलें त्या देखून हांवें ते 5 जिल्ल्यांच्या मुखेल्यांक हांव मेळिल्ल्यान म्हाका आतां तांचे लागीं संपर्क आसा संवाद आसा तितले मात्र आतां कोण MLC जाला श्रीमान भोजे गौडा ताचें नांव एक उतार काडचें मात्र न्ही तो आतां म्हजे कडेन भोव अपुरबायन संपर्क दवरना आसा मात्र न्ही आयच्या दिसा ताचे म्हाका फोन आयिल्ले शिक्षकांचे समस्या आसल्यार म्हाका ताचे कडेन सांगून ते परिहार करूंक आतां तो म्हजे कडेन बऱ्या संबंदान आसा एक ब्रेक आनीचो टायम आयला कोंकणी भाशेंतले कितें कार्यक्रम आमच्या मध्ये आसा हेडमास्टर एलोशा डिसोजा पळयलें तुमी एक मल्टीफेसिटेड एक असलो लिडर आमच्या समाजात कोंकणी समाजात आसले आमचे बाग म्हणयेत राव आमचे सगळ्या पळया बी कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काणी स्वागत मोगजन कोंकणी भाशेंतले एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आता आमचो शिक्षक रोजारियोचो हेडमास्टर MLC इलेक्शन रावल्लो ताचे तितले मात नाही तो एक बरो एक्टर एक बरो स्टेज एक्टर सबार फिल्मांनी काम करून ताका अवकाश मेळ्ळा ताच्या वयल्यान नाटकां ड्रामांत एक बरो एक्टर ते सांगच्या पयलीं हांवें तुमकां अनाउन्समेंट सांगत जाय म्हाका हरिएका ब्रेस्तारा संजय 7 वरांचेर हे कार्यक्रम आसा करता हांव तुमचे मध्ये कोणी टॅलंटेड या तुमचे मध्ये कोणी ह्या कार्यक्रमाक हांव येवन 1 घंटो भर म्हज्या विशयां सांगूंक म्हजे कडेन स्टाफ आसा म्हजे कडेन सांगूंक जाय आनी लोकांक मोटिवेट करूंक जाय आनी ह्या वेळी कोंकणी आमी प्रसार करूं जाय आनी कोंकणीचे हे साधन हांवें दाखय जाय म्हणून जाल्यार तुमी दयकर म्हाका रेमंड देखून आतां कोणें कॉन्टॅक्ट करचें म्हजें नांव स्क्रिनाचेर स्क्रॉल जाता म्हजे नंबर स्क्रॉल जाता तुमी कॉन्टॅक्ट करचें आनीक तुमी म्हाका मेळचें तुमकां हांगा येवचो हरी एक अवकाश आसा तुमकां आमी प्रेजेंट करता आनीक तुमच्या मुखल्या जिविताक ह्या उदरगती खातीर आमची देणगी तुमकां दिवंक तयार आसा सांगा सर तुमी आज शिक्षक दिनाचरण दीस हांगासर आसात खंडीत शिक्षकांक कांय तरी सांगा जाय तुमी खंडीत म्हजी तीच आशा जावन आसा पूण रायमंड एका तरान ती कशें बेजाराय भोगता एक कोविड ह्या टायमाचेर ह्या वेळाचेर शिक्षक दीस आयला त्या देखून मस्त तरान कश्ट जावनूच आसात त्या देखून ह्या पोटीचो हे टिचर्स डे शिक्षक दिनाचरण एक हॅपी टिचर्स डे म्हणून आमकां बारीच बेजाराय भोगता कित्याक म्हळ्यार कोणेय आतां विश करता आसतना खालें म्हणचे हॅपी टिचर्स डे म्हणून आज शिक्षकां हॅपी आसात गी हॅपी नान इस्कॉलां नान चालू नान इस्कॉलान जावं नान वा इतर कारणां खातीर त्याच्या मध्ये म्हाका एक मतीक आनी म्हज्या काळजाक एक बेजारायची संगत कित्याक म्हळ्यार आमची मस्त अनुदान रहित शिक्षकां आसात अनएडेड टिचर्स अनएडेड स्कूल्स ही मस्त कश्टाच्या परिस्थितीचेर आसात फीज बांदी नासल्या वरवीं इस्कॉलां नासल्या वरवीं सांबाळ तांकां ना अर्दो सांबाळ तांकां दिवंक जायना फीज येना देखून इन्स्टिट्यूशनाची आनी मॅनेजमेंटाची चूक बिलकुल ती न्ही पूण परिस्थिती तशी जाल्या त्या देखून ह्या पोटीचो शिक्षक दीस हॅपी टिचर्स डे म्हणून म्हाका मस्त बेजाराय भोगता आनी हांव एक शिक्षक जावन 35 वर्सांतल्यान एक शिक्षक जावन आनी एक शिक्षक क्षेत्रांत हांवें मुखेलपण काण गेल्ल्यान हांव आज तांच्या सांगाता आसा आनी वो शिक्षक दीस हॅपी टिचर्स डे जावंक आमकां साध्य ना त्या देखून हांव बेजाराय पावतां आनी तांचे पासत हांव मागतां आनी तांच्या सांगात हांव आसा म्हणून सांगूंक हांव अपेक्षिता म्हजो संदेश जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तांकां कोणें म्हणी पाठिंबो दीस जाय तांच्या सांगात कोणें म्हणी आसाच जाय
हें जावन आसा म्हजो एक शिक्षक दिसाचें. दॅट इज आमी काय म्हणतात सिंपॅथी न्ही एम्पॅथी. एम्पॅथी खंडीत Empathy. खंडीत जावन खंडीत आमी आसा खंडीत जावन आमी सांगा तुमच्या तांच्या फॅमिली विशयान सांगा. आमकां एक विचारलं घरा वचोंक जेवंक आनी घरा वचोंक बुज्जे विशय सांगना जावं म्हजें एक बोवा परबायचें कुटाम आमी येदोळूच बरी मनशां तुजी येजमान आनी भुरगीं बरी मनशां. म्हजे पत्नीचें नांव जॉयस डिसोजा आनी ती एक शिक्षकी जावन आसा आनी म्हाका दोग जाण चेरके तशें म्हज्या आवय बापायक आमी दोग चेरकेगी तशेंच वर्णन आनी वैभव म्हणून आनी वर्णनाचें लग्न जालां. पर्यंत बरो मास्टर ऑफ सेरेमनी. वर्णनाचें लग्न जालां ह्या वर्साच्या जानेवारीच्या 4 तारखेर आनी तीं दोगांय दुबाय आसात. बऱ्या तरान आसात रेचल म्हणून तिचें नांव. आनी त्या उपरांत म्हजो चेरको वैभव तो वावर करता तसो वर्णन आनी वैभव talentuवंत म्हजें कुटाम. देवाक हांव हजार आनी हजार घालितां कितलीं बेसांवां देवान दिल्यांत म्हणून ना. आनी म्हजे बरींच तांणी ग्रॅब द ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून मेळिल्ले अवकाश खंयसरच होगडावनात. बँगलोरांत बरो एमसी करता. खंडीत सर बँगलोरांत बरो एमसी करतालो व्हडलो करतालो. आतां धाकटो करता. इंग्लीश भाशेन करता कोंकणी भाशेन करता कन्नड भाशेन करता आनी बरें talentuवंत ते भुरगे. talentuवंत मात्र न्ही देवबिरांतेचे हेरांक कुमोग करच्यान म्हज्याकी चड ते मुखार हय समाजाची कळकळी तांकां आसा आनी बऱ्या तरान ते मुखार सून आसात. देवाक हांव हजार आनी हजार परत्यान म्हणटा घालिता म्हणजे सुखी आनी बागी. तुमच्या स्टेजीक स्टेजीक कोंकणी नाटक सभेच्या स्टेजीक ते एका तराची कोरोज म्हणचे हांवें नाटकाची. शिक्षक जावन तुम्ही हायर एज्युकेशनाक कितले कश्ट काडले. तुम्ही एक टाइम मारे नाटक प्रॅक्टिस करन बाय हार्ट करने ड्रामा करचे तितलेच कश्ट खंडीत जावन नॉन बस्को तुमचे आनी एक घर. म्हज्या ल्हानपणाक एक उतार सांगचें जाल्यार म्हज्या वाड्यांत लोअर बेंदुरांत थंय म्हाका अवकाश मेळिल्लो. ताचे उपरांत म्हज्या प्राथमीक इस्कॉलांत सान सेबॅस्टियन इस्कॉलांत थंयच्या म्हज्या शिक्षकांनी म्हाका अवकाश दिल्लो. नाटक एक्ट केले म्हणून हांवें लॅक दवरुना कित्याक म्हळ्यार आज ऑस्टिन डिसोजा प्रभू अमेरिकांत आसा न्ही ताच्या सांगाता एक्ट करच्या तसले बेंदूरच्या स्टेजीचेर म्हाका भाग मेळ्ळा. ताचे उपरांत हरियका म्हणना सडावत धार्मीक नाटकांनी प्रमुख पात्र म्हाका दवरताले आनी म्हाका दिताले. तातूंत प्रत्येक तरान डॉल्ला असो हांवें उडास काडूंकूच जाय आनी आमचो क्लॉड डिसोजा बेंदूर आनी म्हाका व्हरतो अवकाश दिलो. त्या डॉन बस्कोच्या स्टेजीचेर कितले म्हाका अवकाश मेळ्ळे म्हणून ना. भाशण स्पर्धांनी म्हाका अवकाश मेळ्ळे म्हणून ना. मुखार आयिल्ले सगळे अवकाश म्हाका मेळ्ळे आनी कोणेय नाटकां आपयल्ल्या वेळार हांवें ना म्हणून ना. तुवें आतां म्हणल्या बरी वृत्ती करता आसतनाच हांवें म्हज्या नाटकाच्या शेतांत मुखार गेलां. आतांय ती तराची उर्बा आसा. खंय एक नाटक आसा जाल्यार हांव आतांय पळोवंक येता खंडीत जावन पळोवंक येता. तांकां सपोर्ट करता तांकां म्हजो सहकार हांव दिता. हें भितर तावनूच एका तराचें आसा. सगळ्या जिवितांत आमी ल्हान तावन आज मुसर आयल्या. तुमी टिचरा विचारा एम्पॅथेटिक बारी अप्रूप मनीस मेळचे. तुमच्या इतल्या वृत्ती जिवनांत इतल्या विशयांनी तुमी भोव व्हडलें साधन केलां. साधन म्हळ्यार तुमचे म्हणले रूम रेडी केला. रूम म्हळ्यार तुमकां पळयतना एलोशियस मास्टर बरी जाय म्हळ्यार कोणा एकल्याक इन्स्पिरेशन जावचें जाल्यार हें केलां. आनी मुखारी आमी पातयेचो देव सर संता भक्त तुमकां आनीकय मुखार वचून सर रितीचे सूख संतोश समाधान आनीक उदरगत आनीकय मेळोवन दी. तुमचे उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जावं दी म्हणून सर वीक्षका तर्फेन कोंकणीच्या सर अभिमानी तर्फेन तुमकां विश करतना तुमकां परत हांगासर येवन कोंकणी भाशेन नेकेत्र जाल्ल्या खातीर देव बरें म्हणटा. देव बरें मास्टर. देव बरें करूं. म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक तरान देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या कुटुंबाक अर्गां दितां. कथोलीक शिक्षण मंडळीक हांव प्रत्येक तरान अर्गां दितां आनी म्हजी सेवा बऱ्या तरान आनी मुखारी हांव मुखार सोर एमएलसी जाता देव बरें करूं. कोंकणी भाशेंतले ह्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसा हॅलो सुद्धा ह्या एका घंट्यान ताच्या जिविताचे सविस्त विशय आमी हांगासर केले. तुमी 1 घंटोभर आमच्या सांगात रावल्यात. आमच्या ह्या कार्यक्रमात तुम्ही पात्र केलो. तुमकां समेस्त देव बरें म्हणटा. मुखल्या बिरेस्तारा परत येता. परत आनी एका व्यक्ती घेवन आनी कोंकणी भाशेंतले नेकेत तुमच्या मध्ये प्रकट करूंक संतोष भक्ता हांव रेमंड डिकोरा कोडे तुमकां परत मेळटा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.